जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन दिता विशेष मोपान ज्या कोणाक मिसा कोसोंक जायना, हांतुळण्यार आसात, पिडे शिडे वरवीं कश्टांत आसात, ज्या गांवांनी मिसा नांत तसल्या भोक्तिका खातीर भावार्थ्यां खातीर आमी विशेष मोपान तांच्या भलायके खातीर भेटोवन दिता। आज साद्या काळाचो 32वो आयतार। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो। देव आमचे मागणे ऐकता, देव आमच्या मागण्याक जबाब दितास, तसलो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय। मग भाव भयणीनो, देवा सरशी येतना आमी दुबावूंक नजो। दुबाव जर आमच्या भावार्थाचे प्रभाव घालता, आमचे जिवीत कश्टांचे जाता। तर आज ह्या युकारिस्तीक बलिदानाक आमी आयल्या, आमी भावार्थ आनी युकारिस्ती बलिदान भेटोवचें ह्या वखता सबार फावटी आमी दुबावल्या, सबार फावटी हें जाता गी म्हणून सावालां आमी घाल्यांत। आज आमी बोगसणें मागया, पश्चाताप काळजान देवा मुखार रावया। हे युकारिस्ती बलिदान फवते बरी भेटोवचे खातीर आमचे अस्कतकाय आनी आमचे पातकां ओळखून दूख धरून सांगता आमी म्हणया। हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान। ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासून भाग्यवान सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता। सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो। आमेन।
देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राया सपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सगळ्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या ऐक्यास होता सौम्या देवा देवाची शेळी संसाराची काढता आमची दूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमचे वेली सगळे विघ्ना पयस कर अशें आत्म्याक आनी कोडी कसली सडकळ नासतना कुशाल मनान तुजी साखरी करूंक आमकां करपा दी उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुत जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप जाणवाय फरजळीत आनी अक्षय तिजो मोग करतेल्यांक ती वळख जाता तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा आपुणूच पयले फुडें सरून आपणाक आशिल्ल्यांक आपली वळख करून दिता तिका सोदूंक सकाळी फुडें उठतेल्यांक कसलीच अडचण आसची ना कित्याक ती तांच्या दारा कडेन बसलेली तांकां मेळटली तिचे विशीं नियाळ करचो संपूर्ण समजणी आनी तिजे पासत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो कित्याक आपणाक योग आशिल्ल्यांक सोदून तिस भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपसान दिश्टी पडटा आनी तांची सगळी योजना तांकां भेटता देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा तुका मुजो आत्मोता नेता मुझ्या सम्या मुझ्या देवा तुका म्हजो आत्मोता नेता देवा तूंच मुजो देव तुझ्या दर्शनाक त्रिगुण आसा तुका मुजो आत्मोता नेता उदक नातलेले सुके धरणे बरी मुजी कूड तुका लालेता
म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेष्ठ. मुझे वण तुझी महिमा वर्णिता. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. साम पावलोन तेसोलिनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, मोनाचो विशय घेतल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरोवच नातल्या हेरां बरी कंती बरीच जावची नान. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हे आमी सतमंतावन जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो. सोम्यांची शिकोवन म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेली ती मेल्ल्यांच्याकी मुखार आसची नाव. परमानाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्यांच्या उल्याक आनी देवाच्या तुत्तुरेच्या आवाजाक सोमी स्वता सर्गीतावन देंवतलो. तावल क्रिस्त ते विश्वास दवरून मोन गेल्ली पयले उडतली. उपरांत आमकां तावळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतरलार क्रिस्ताक मेळूंक कुपाचेर उखलून व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या. देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवून दिया. देवाचे उतार. देवाचे उडुपकार. Alleluia, Alleluia, सर्वेश्वराच्या जय, Alleluia. जागृत व्हा, ऐकी रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतलो म्हूण तें तुमी नेणा. Alleluia, Alleluia, सर्वेश्वराच्या जय, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजूनो आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज्य हे बरी म्हूण येत. दादेडियो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बोधुनातल्यो आनी हेर 5 बुदवंतो. बोधुनातल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळूंक येया. इतलें आयकलेंच त्यो सर्व दिडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बोध नातुल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालू वतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणून तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस. आनी आयत्यो आसलेल्यो दिडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो दांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 दिडयो येवन पावल्यो आनी सैबा सैबा
आमकां दारूक तें घर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेणा, देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेणात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात. आज एका नमणेन आमी सक्कड जागृत आसा. कोणा वयर केदाळा कोवीड आसा गी म्हूण आमकां कळीत ना. जागृत आसा हांव मास्क घालना, जागृत आसा हांव आमी सामाजीक अंतर दवरना, जागृत आसा हांव पयलेंच्या बरी आमी भायर वचनासतना घरा भितरच रावन, जागृत आसा हांव कोणाकय येच्या पयलें या कोणी आमकां भेटूंक येवच्या पयलें 3-4 फावटी आमी चिंताव, जागृत आसा हांव कोणायकी हात मेळोवच्या पयलें. आज जागृत कितें गी म्हणून हर एकल्यांक कळ्ळ्या ह्या कोरोना व्हायरसा निमती. पूण ताचे वरन वरती जागृतकाय आमी केल्ली जाल्यार आज हे कोरोना व्हायरस येते नातलें. आनी ती जागृतकाय खंयची गी म्हणून आयचें वाचप आमकां बारी स्पश्ट रितीन आमकां सांगून दिता. जागृत करी जरी आमी आमच्या भावार्थान, जागृत करी जरी आमच्या मागण्या जिवितान, जागृत करी जरी आमच्या आत्मीक जिवितांत. जर तर आमी जागृत करनाव आमी पडतांव, रडतांव आनी बुडतांव आनी तें अंत्य भयानक जातलें म्हणलो संदेश आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां लाभता. आयची तिनी वाचपां आमी थोडो वेळ नियाळचें जाल्यार पयलें वाचप आज जाणवायच्या पुस्तकांतलें, आनी दुसरें वाचप तेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें, आनी तिसरें माथेवाच्या वांजेलांतलें. त्या खातीर जागृत रावूंक आमकां गरजेचें कितें गी म्हूण आमकां बायबल सांगता. जागृत रावूंक आमकां गरजेची जाणवाय, आनी ती जाणवाय देवाचें देणें. ज्या व्यक्ती ती जाणवाय आसा तो जागृत सांबाळटा, आनी ती जाणवाय संवसारान दिवची न्ही, ती जाणवाय देवाची. आत्मीक जिवितान आमकां जाणवाय जाय, आत्मीक सतांनी आमकां जाणवाय जाय, आनी तो वळो आमी ह्या संवसारा वयर जैत व्हरूंक शकतले हांव. त्या खातीर आमी पळोवया पयलें वाचप आमकां जाणवाया विशयांत जाणवायाच्या पुस्तकांतलें सांगता. जाणवाय परजळीत आनी अक्षय, तिचो मोग करतेल्यांक तिची वळख जाता, तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतेल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक, पळया तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्यांक कसलीच अडचण जावची ना, आसची ना. तर खंयची जाणवाय ती आमी सोदूंक प्रयत्न करी जाय. कशें सोदी जाय? हांगा सकाळीं फुडें उठतेल्या म्हणल्यार अर्थ कितें म्हणजे मागणें जिवीत. ज्या कोणा थंय मागणें जिवीत आसा, जी कोण मागण्यान बळवंत आसात, जी कोण वैयक्तीक मागणें, कुटुंबा मागणें, देवाच्या उतराच्या सक्तेन जियेतात, जाणवायेन ती भरतात. आळशी आनी आपणाच्या जिवितांत खंयचेंच करूंक मन नातलो व्यक्ती तो आशिर्वादीत जावचो ना. त्या खातीर कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो, मागा, सोदा, बडया, तिचे विशीं नियाळ करचोस संपूर्ण समजणी. पळय आमी मागण्या बसतना देवा विशयान नियाळ करता, मागण्या बसतना देवा विशयान आमी चिंता, देवाचें उतर वाचतना देवाची सकत आमच्या थंय काम करता. आनी तिच्या पासून तो जागरण करता, तो चिंतेंतलो मुक्त जाता. कोण मागणें करता, कोण आत्मीक रुपी बळवंत आसा, तो चिंतेंतलो कंती बेजाऱ्यांतलो मुक्त जाता. कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक तीस भोंवता. पळया आमचे थंय एक्टिविटी जाय जाल्यार आमी मागण्याक बसतना तीस आमकां सोदून भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपासान दिश्टी पडटा. आत्मीक वाटेन आसलेल्यांक मैपासान ती दिश्टी पडटा आनी तांच्यो सगळ्यो योजनांनी तांकां भेटता. आमच्या हर एक योजनांत म्हणजे देवा सवे आमी आसल्यार, मागण्या सवे आमी बळोवन जाल्यार, भावार्थान आमी जियेल्यार ही जाणवाय आमची हर एक येवजण्यो यशस्वी करता म्हणलें सत आयचें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट करता.
आनी हेच्या अंतर्गत श्लोकांत आमी गायलें, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताण येता. पळय आमचो आत्मो हर एका रचनेचो आमी रचणाराक आमचो आत्मो ताण येता. आनी त्या खातीर आमचे भितर एक आशा आसा, देवाचो मोग करची, देवा सांगात जियोवची, देव बिरांत म्हणटात. आनी हें किर्तन आमकां सांगता, देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. कशें ताण येता? उदक नातलेल्या सुक्या धरणी बरी म्हजी कूड तुका लालयता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारतां, तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेश्ठ, तुजे वोंट तुजी महिमा वर्णयतात. म्हणजे तुज्या जाणवायेंत हांव भरतां आनी तुजो मोगाचो अनुभव म्हाका जाता. मुखलें वाचप आमच्या जाणवायेंत आमी समजून घे जाय कितें गी हें आमच्या जिविताचें अंत जावंक पुरो आमच्या मरणा विशांत. आज आमी नियाळी जाय, मरण म्हणटाना भियोन नजो कोणेय, कित्याक एक दीस आमकां सगळ्यांक मरण आसा. पूण आमी कशें मरतले हांव तें आमकां कळीत ना, पूण आमी मरतले हांव एक दीस. पूण भिये जाय म्हणना, कित्याक ह्या संवसारान कशें रसन जावन आमी आयले हांव हांगा कोणीय आमी सदां काळ आसना हांव. आनी त्या खातीर सांत पावलो तेसालोनिका घरांक आनी आमकां थोड्यांक कितें जाता की आपणाचे आवय बापूय भुरगीं ह्या कुटुंबांत अवघड ह्या कोवीड कितेंय जावन सरल्यान जावं पुरो तें दूख भितर उरता. त्या खातीर सांत पावलो आपणाच्या जाणवाये बरेंत उतरांनी तो आमकां ही शिकोवण दिता. तो सांगता, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हणून आमची अपेक्षा. पळया, मरणाची विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तेन्ना तुमी बरोवसो नातलेल्या हेरा बरी कंती बरी जावची नात. आमी बरोवसो नातली परजा न्हय, आमकां मेळ्ळेली ती जाणवाय आमकां बरोवसो दिता. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवान जालो हें आमी सतमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवेन देव जिवांत उठयतलो. पळया, ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू जिवांत उठयतलो. आज आमी सकट जेजू ते विश्वास दवरनासा. आज आमकां पुनर्जिवनपणाची खात्री आसा. आमी बिएसआय म्हणना, कित्याक आमचे अस्कत काय तो बक्षिता, आमचे पातकां तो बक्षिता, आमकां पुनर्जिवनपणाची कृपा तो लाभयता. आनी सुम्याची शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता, सुमी परत्यान हेसर आमी जिवांत उठलेलीं ती मेल्ल्यांची मुखार आसची ना. फरमानाच्या गरजवणेक, श्रेष्ठ बुडवेच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सुमीस स्वता सर्गींत हांव देंवन तोलो. उगडापण ग्रंथान सुवांव दिल्या उगडापणाचे दर्शनांत हें बरोवन आसा. आनी हें उगडापण कोणाक जालें? आमच्या पावलाकी जालें. त्या खातीर तो म्हणटा, फरमानाच्या गरजवणेक, श्रेष्ठ बुडवेच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सुमीस स्वता सर्गींत हांव देंवन तोलो. तो वडो क्रिस्त ते विश्वास दवरून मोरून गेल्लीं पयलें उठतेलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवांत उरलेल्यान ताचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळूंक कुपांचेर उखलून व्हरताले. त्यानंतर आमी सदांच सुम्या सांगाता आसतले हांव देखून हें सांगून एकामेका बुजवण दिया. तो कितें सांगता आमकां? आमी सुम्या सांगाता आसतले हांव, वी वील बी विथ द लॉर्ड. आमची ती जावन आसा. आज आमकां ही बायबलीची जाणवाय कितें दिता? आमी सुम्या सांगी जियेतले हांव, ही खात्री आनी हो आमचो भावार्थ. आनी त्याच खातीर आयचे वांजेलाचें वाचप आमी नियाळचें जाल्यार वांजेलाचें वाचप आमकां सांगता, जागृत रावा, आयती रावा. कशें आयती रावा जाय? तेल म्हळ्यार कितें? तेल म्हळ्यार हो भावार्थ. भावार्थ असो दिवो सदांच पेटोवन आसा जाय. कोवीड आयलें, काम गेलें, पिडा आयली म्हणटेच भावार्थ असो दिवो पालवोंक नजो, बरो असो पालवोंक नजो. म्हाका उगडास आसा, थोड्या दिसा आदीं एक बायल मनीस स्त्री म्हाका फोन कर म्हणा लागली. आनी तिचो घोव 74 years. ताका 3 फावटी टेस्ट करतना ताका पॉझिटिव्ह आयलें. क्वारंटायन जालें, सक्कर जालें, गळ्यान ताका कितेंय प्रॉब्लेम आसा, ऑपरेशन करूंक जायना, कश्ट आसा म्हणाले. कितेंय गोतूना ही स्त्री एक म्हजो उगडास आयलो, तिणें म्हाका फोन केले आनी म्हणा लागली, फादर अशें जाता. हांवें पळयलो व्हरतो त्या स्त्रियेचो भावार्थ आनी ल्हानतावन हांव त्या कुटुंब जाणा आनी कित्याक हांव त्या स्पिरगजीचो जावन आसलो. आनी अशें तिका हांवें सांगलें, भिये नाका, पळय जेजूक साद कितेंच ना. आमचो भावार्थ असो दिवो गरजेचो.
आनी तो वळो हांवें सांगलें आळे तूं बोवार्थान माग, हांव मागतां, कित्याक ह्या जागांक पदवी दिला, जें कितें तुमी बांदता तें बांदता, जें कितें सोडयता तें सोडयता. त्या खातीर जावं पुरो आमी मोबायलाचेर मागता, मॅसेजीचेर तुमकां देवाचें उतर धाडटा, देव काम करता, जेजू काम करता, आमी ताजे सेवाक सादान तो आमचे द्वारे काम करता. आनी हांवें तिच्या खातीर मागलें, मागून जतेस तिका हांवें थोडी कोटेशनां बायबलांतलीं धाडलीं. ताजे उपरांत ती म्हाका एक हप्तो सोडून फोन करता, फादर व्हरतें अजाप जेजून केलां. 3 फावटी आमी कस्टल्या आनी आतां पळयता ताजो रिपोर्ट नेगेटीव आयला. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाक अर्घां दिसय. तिचे ते फादर फ्रँकलिनान मागलेच्यो आनी व्हरतें कितें म्हळ्यार तिच्या दिव्यांत तेल उणें जाल्लें. तेल उणें जाल्ल्यान कितें जालें, तिका एक दुबाव सुरजल्लो, जातागी नांगी म्हणून. मग भाव भयणीनो, आनी एक तुमकां सांगचें जाल्यार थोडे दिसा आदीं म्हजो भावोजी कोवीड गांवांत कोविडाक ताका कोवीड आयलें. कोविडा द्वारी तो उस्वास काडूं ताका कश्ट जाले, वेंटिलेटरार तो गेलो. भयणीक कोवीड आयलें आनी अशें सगळें कुटुंब कंगाल जालें. सकड म्हाका फोनां करताली, रडटाली. आनी थोड्यांनी चिंतलां थंय तो पाटी येना, पूण हांवें देवा कडेन एकच सांगलें, आज म्हाका उडास आयलो, ही 10-150 होरेत येतना आमी कशें रावता. तुवें इतल्या वर्सां 21 वर्सांत तुवें मागणें केलां, कितलेशे जाणांक हांवें बरें केलां, तुवें म्हजे थंय आसलो विश्वास कणताय गी. पळया आमी दुसऱ्या मागतना आमकां सुलाभ जावंक पुरो, पूण ते कश्ट आमकांच येतना जावंक पुरो, म्हज्याच कुडीक येतना, ह्या म्हज्याच मोगाच्याक येतना, तितलें सुलाभ न्हय. मगशे न्हू हजार लाखांनी लोकांनी म्हाका पाठिंबो दिलो, आमच्या कुटुंबाक पाठिंबो दिलो. तांणी मागलें आनी म्हजे थंय सुरयेच्या दिसा मस्त भियेलो. कित्याक ही कूड अस्कत, मोती अस्कत, सबार फावटी आमचो भावार्थी दंडळटा म्हणटात. आनी त्या दिसा हांवें देवाळांत वचोन येवकारिस्ता मुखार मागलें आनी हांवें एकच सांगलें, बापा तुजी खुशी थंय जावं, आनी तुजी खुशी कितें गी, आमी सक्कडांनी ह्या संवसारांत तुवें दिलें जिवन जिये जाय. सगळें सांगता मागलें आनी सबार जाण म्हाका मॅसेज धाडटाले, आमी मागता, तेर्स करता. थोड्यांनी सबार राती नायट विशेलां पुरो केली आनी 10 दीस तो हाजेर आसलो. इल्ली ताची स्थिती गंभीर जावच्या स्थितीर आसली, पूण अजापांच्या रितीनी 10व्या दिसा देवान ताका स्वंत उस्वास काडून ब्रिदींग करून पाटी हाडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक व्हरतें अजाप, तें अजाप दिवो उणें जाल्ल्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांकय जावंक पुरो, ह्या ताच्या भावा भयणीक आनी म्हज्या कुटुंबाच्या भावा भयणीक ह्या जावं बरो थोडी म्हणून बरो फादर फ्रँकलिन करते आसा, हाजो महत्व कितें कळना, कित्याक महत्व देवाचें उतर. आनी मग भाव भयणीनो, महत्व आज दिवो आमी पेटय जाय. आज आमचो बाबार जावं बरो हे म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबान घडल्यां घडीत, पूण हर एकल्याच्या कुटुंबांत आज असलीं घडितां घडटात. म्हाका कळीत असो मडिकेरी तावन एक सगळें कुटुंब कोविडाक ती सकड पॉझिटिव्ह जाल्ली. आनी हांवें तांकां इतलेंच सांगलें, भियेनाकात. आनी म्हजो एक फ्रेंड आसा, ताका हांव केदाळे दी मागण्या रिक्वेस्टां फॉरवर्ड करता. आनी कोणाक सकड इंटेन्सीव मागण्यांत आसा तांकां हांव मागोवंक सांगता, जीव कोड म्हाका त्या सावान दितात. आनी तो म्हाका फोन कर सांगता, 15 दीस सोडल्या उपरांत परतून आमी टेस्ट केलें, सकड आमी नेगेटीव आयले. हांव मग अशें भाव भयणीनो, आज बूद नातल्या त्या देडये भरिंगी, बूद आसल्या देडये भरिंगी म्हूण आमी एक विचारचें सवाल. आज बूद नातल्यो देडयो म्हळ्यार कोण? मागणें करिनासतना घरा भितर रावतात. मिसाचें बलिदान ती वसदांत जावं पुरो ती बागीक येनात. आज एक अवकाश कितें म्हळ्यार कोविडा म्हणल्या कारणा खातीर वचोंक जायना. थोड्यांक वचची येत, भलायकी आसलेल्यांक, थोडी वचनात. आनी थोडी ऑनलायनाक एडिक्ट जाल्यान जावं पुरो, आज ऑनलायनार मिसान दिवची म्हळ्यार एडिक्ट जावंक न्हय. बगर कोणाक वचोंक जायना, कोण पिडेंत आसात तांच्या खातीर. आमी थोडी आसात कितें जाता, त्या दिवो उणें जावंक नजो, दिव्यांत तेल उणें जावंक नजो, बावर्त उणें जावंक नजो. तर आज आमी विचारी जाय, ही ओपार जेजू दिता आमच्या खातीर. आमी त्या 10 देडयांत 5 देडयो बूद नातल्यो. आमी बूद नातले क्रिस्तांव जावंक नजो, बूद नातले भावार्थी जावंक नजो. बगार आमी भावार्थी कशें जाय जाणवायेन बरलेल्या पयल्या वाचपा प्रमाणे, जाणवायेंत आमी पावलान सांगलेल्या प्रमाणे आमची जाणवाय बळोवन जाय. त्या खातीर मग भाव भयणीनो, आयच्या ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी मागया, आमी जागृत रावया. कशें मागणें करना, जागृत रावया कशें साक्रामेंतान बळोवन जावन, जागृत रावया कशें देवाच्या उपादेशांत आमी तिरासाण करून, जागृत रावया कशें देवाच्या उतरांत बळवंत जावन.
जागृत रावया. हे देव व्हडल्यो साक्ष ह्या दिसांनी आमच्या मुखार देवान दवरल्यात. तर आमचे ते आसलो उणो बोवार्थ तो बळवून जावं दी, मागणें जिवीत बळवून जावं दी. जें कितें आमचें तें उणें पडलां तें सकड जेजू तूं निश्क्रीय कर. आनी आमकां आज तुवें त्या राजान स्विकार करूंक आयते जावचें बरी कर. आमच्या जिवितांत तुज्या सक्तेन आमकां बरो आनी आमच्या उणेपण अस्कत काय सकड बक्षी जेजू म्हणून आमी ह्या युकरिस्तीक बलिदानान मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणित काकोळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. तुजे जाणवायेन तूं आमकां बरो, तुजी जाणवाय आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर. जें कितें उणें पडलां तें तूं आमकां भरती कर दी. तुज्या मोगान तूं आमकां अभिशेक कर. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां दोन नितळ कर. अशे दिसा विशेश बापान हांव मागतां, भलायकी नासतना हांतुळणार आसची, मिसाच्या बलिदानाक वचोंक तांक नातली, व्हीलचॅरार आनी हांतुळणारच आसची. ज्या गांवांत कोविडा निमती मिसा नांत गांवांत परगांवांत तांचे खातीर हांव विशेष मापान मागतां. जीं आस्पत्रेंत जिवन मरणा मदें झुजते आसात, जीं कोवीड पॉझिटिव्ह जावन क्वारंटायन जावन आसात, जीं कश्टांत अनुवारांत शिरकोन पडल्यांत, ज्या कोणाक कामां नांत, ज्या कोणाच्या कुटुंबांत समस्या आसात, ज्या वडिलां थंय ह्या युवका युवती थंय प्रॉब्लेमां आसात, तांचे थंय आशी निरासपणां ह्या जीवघाताचीं शिंपां पयस कर. आज आमी बोध नातल्या देडये बरी न्ही, बोध आसल्या त्या देडये बरी आमच्या भावार्थाच्या दिवठणेंत ते कुरपा म्हणलो तेल तूं आमकां दिताय. त्या तेला आसावें मागणें जिवीत आसावें, आमच्या देवाचें उतर आसावें, साक्रमेंताचें जिवीत आसावें. तशेंच कुटुंबा मागणें वैयक्तीक मागणें ताचे आसावें. आमी बुडवून जावंक आमकां कुरपा दी. जेजूच्या नांवान हर एक अंकर बनपास बंदड्यो पिडा शिडा सोडून वचूं दी. जेजूच्या नांवान कोविडांत पॉझिटिव्ह जावन आसली, क्वारंटायन जावन आसली, ती नेगेटिव्ह जावन गूण जावन दिता. जी व्हेंटिलेटरार आसा ती गूण जावन फाटी येवन दिता. जे आमच्या कुटुंबाक प्रोटेक्शन जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान मेळोवन दी. जेजूच्या नांवान हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. हर एक पिडा शिडा अंकर बनपास बंदड्यो तुमचें नांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून म्हणून पळयता. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Bless them, Lord. जेजूच्या नांवान हांव मागतां. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्याच सैमाचो, ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत, सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवंकार मरीचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोन्स पिलाता काल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका इसम सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. मोगशनो देवा बापाचेर भावार्थ दवरनो आमची प्रार्थना तशें समोर दवरया आनी आमच्या गरजांनी ताचो आदार आमी मागया. बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर भावार्थी लोकांक बरें आत्मीक मुखेलपण दिवंक आनी तांचे थंय खरो भावार्थ आनी बरवसो वाडोवंक सदांच वावर करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांची सदांच सेवा करूंक
आनी तांची सर्वतोमुख अभिवृद्धी करूंक वावर करीशे कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगेजेन तशेंच विविध आस्पत्रांनी कश्टोवच्या पिडेस्त भाव भयणीचेर तुजी काकुलतीची नादर घाल आनी तांचे पिडेतां सुटका आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेच्या सर लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें आमकां दिल्ली देणी आनी तालेतां एकामेकांतय उदार जावन वांटून घेवंक आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवजनाचेर आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. भावार्थच्यो संगती बरे रितीन शिकोवन तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपले जिणये मुखांत तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी भावार्थ आनी बऱ्या करण्याचें तेल घेवन तुज्या पुताच्या येण्याक सदांच आयती रावंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो मौन रावन आमच्या खासगी त्या सावां खातीर आमी प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या दिसपट्ट्या क्रिस्तांव जिवितान क्रिस्ताचे शिकोवणे प्रमाणे जियोंक आनी एक दीस ताका भेटोवन ससनाक जियोंक आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें सुनियां तुका ए भेटोवने वेळा ना कितें म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका कितें सोमियां तुका जिवितासो दिवन म्हाका पोसताय वायतो दाकांसो सस्निक पिवन करताय दुष्टा वरासो तुकाच भेटून दिवच्या म्हाकाच तुवें रचलाय म्हाकाच तुवें रचलाय कितें सोमियां ए भेटोवने वेळा ना कितें म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेत आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयताव. ही आमची भेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सोवे आमी जियेता भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो आमी मोग भोगताव. भगार ससण्याच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गोठ भोगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पासत हतान देवदूतां बराबर तुज्या जपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. सर्वेश्वर सगळी संसार परिणा तुझ्या सगी तुकाचय सगी तुकाचय सर्वेश्वराचे नावे गीता दाताचय सगी तुकाचय सगी तुकाचय. बापा कोरस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे ताव न्हू जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. मुदेन ती ताव नसतम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काशपर जातो समयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती दिणी तेच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसत समारपोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमीस मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो घोट पर गोठूया. जेजू तुझे मरण
आम्ही समर्थ तुझे पण जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्याची आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सोडणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो तुझ्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण तशी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बोरू आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंको निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन अवकार मरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातेल्या म्हणून आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्रत्म्याच्या एकपणान स्वर्गपदवेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पळोवन तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय निराजोड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेका शांती दियात.
शेळी संसाराचे काढले आमची काबूत देवाचे शेळी संसाराचे काढले आमची काबूत देवाचे शेळी संसाराचे पाकडले आकाशांतिरी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळीचे जीवन हाका पयल्यान ती सुभागी तुम्ही म्हज्या आज्ञा भितर भाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुझ्या येण्या रातून रावता ये बेगी येवन लाले मागता ये तू सव्या परता तुझे घरी येवन पावता कळसागर उगाडून लावला तुझे घरी येऊन पावला कळसागर उगाडून लावला लास्तू करा मिळाला निवास करण्याच्या स्वागत करता तुझ्या येण्या रातून रावता ये बेगी येवन लाले मागता ये तू सव्या परता आमच्या अस्कत काळजांत आत्मीक रूपी आज जेजूक आमी सेवला ह्या युकरिस्ती बलिदानांत तो आमचे लागीं उलयला आमचे हर एक ग्राणें ताणें आयकलां आज तो जेजू आमच्या कुडी भितर आयला आमच्या कुडी भितर ताची सकत काम करता हें युकरिस्त आमकां पेकोवन जावन आसा आमची अस्कत काय कंत बेजाराय चिंतपां पिडा शिडा सक्कड पयस करता एवकरिस्तीक जेजू म्हजो मोग करता तशा वर्थ्या मोगान भावा भयणी तुका तो भरता तुजी सक्कड पिडा शिडा तो गूण करता आमचे रोग ताणें ववयले आनी आमची पिडा शिडा गूण केली म्हण पवित्र सल्लो सांगता तर आज आमी सेवलोलो युकरिस्त आमकां आशिर्वाद जाला त्या खातीर आमी अर्गां दिवया आनी सांगया अर्गां तुका आसुमिया जेजू होगळाप तुका आसुमिया जेजू महिमान तुका आसुमिया जेजू आराधन तुका आसुमिया जेजू वंदन तुका आसुमिया जेजू जय जय तुका आसुमिया जेजू मान तुका आसुमिया जेजू महिमा तुका आसुमिया जेजू वखणी तुका आसुमिया जेजू हर्षिताव तुका आसुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया आमचे दोनी हात उबारून सर्व सांगाता म्हणया हालेलुया हालेलुया हाला मरागी ब्रशारा बालाकारा शंदरिया राबर अल्फा कोरा राफा जेजू क्रिस्तच्या नावाना हांतुळना राष्ट्र म्हज्या भाव भयणीचेर पिडे शिडेन राष्ट्र म्हज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद देवन येवं दी अनकर बंदपस बंदड्यो कोविड जेजूच्या नांवान निष्क्रिय जावं दी हे विशेष मिसळचें बलिदान पिडेस्ता खातीर भेटोवचें हे वखता जी कोण आयकतात कश्टांत आसात अनवरांत आसात भुरग्याचे देणे ना तांकां भुरग्याचे देणे लाबोवन दी जेजू कुटुंबान बरी
कार्य जावन दिता बऱ्यो सोयरीको तांकां लाभोवन दीत पती पत्नी मध्ये समाधान सोत्मो काम करून दी हांतुरणार रातचे पिड्या शिड्याचे गुण जावन दिता शंकर बंदपास बंदड जेजू क्रिस्ताचें नांव सोडून दी टच देम लॉर्ड नॉइंट देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायता आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केले हांवें देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां ते सर्गीचें बोड खरें मनान केल्ल्या साखरेन आमचे भितर बाळशाक तुजो मोग सोत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. तकली बागावन ह्या येवकारिस्ताचे आशिर्वाद आमी जोडया. सर्व उजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचे जिवीत भरू. आमेन. सोयराकांतांतली तो तुमकां वाटव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करू. आमेन. भावार्थान बरोवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादी करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. आनी सर्प द्वेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदा आसो. आमेन. आनी सर्प द्वेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी ताणें दिल्ल्या भलायकेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उजवाडाचो फांक दैरानामी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत पावलो नीती पासत झुजो संत सगळ्यान राखून जाग्या साचमोगा. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्पेचो आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्पेचो आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. मोकळ पुत्रा सवे अंकवार आशिर्वाद दिव आमकां.